कीर्तन 32 बोक्साने लाभलेले खातीर संतोष. जांचो गुन्यांव बोक्साला, जांचे पाताक माफ जाला ती खरेंच सुभागी. जांचेर सर्वेस्पर गुन्यांव लायना, जांच्या काळजांत कपट ना ती खरेंच सुभागी. हांव वोगोस रावलो तेन्ना विरोन गेली म्हजी हाडां, आखो दीस हासका सुस्कार सोडीत आसलो. दीस रात तुज्या हाताची जडाय मुचेर बसली, गिमाचे दगीनशे मुची सकत सुकोन गेली. तेन्ना हांवें तुजे मुखार मुचे पाताक वळखोन घेतलें, म्हजो गुन्यांव हांवें लिपोवन दवरलो ना. हांवें म्हणलें, सर्वेस्परा मुखार म्हजो अपराध हांव वळखोन घेतलो आनी तुवें म्हजो गुन्यांव बक्षिलोय. देखून हर एक भक्त आकांताच्या वेळा तुका प्रार्थना करता, आवराचे उदक लोटान आयल्यारी तें ताका लागचें ना. तूं म्हजो आसरो आकांताच्या वेळा म्हाका राखताय, चडवणेच्या उल्हासभरीत गितांनी म्हाका वेडो घालताय. हांव तुका शिकोवन दितलो, तुवें धरूंक जाय ती वाट तुका दाखयतलो, म्हजे दोळे तुजेर दवरून तुका बोध दितलो. गिन्यान नासलेल्या घोड्या वा कचरा भाशेन जायनाकात, हांकां लगम आनी वडी वापरून दमोवचें पडटा, नाजाल्यार ती तुजेशी येनात. खोट्या मनशाचे आठेविटे अनेक, पूण सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरतेल्यांक ताची दया माया वेडो घालता. सोमेस्त नितीवंतानो, सर्वेस्परात संतोष भोगा आनी उल्हासीत जाया. सोमेस्त प्रामाणीक काळजाच्या मनशानो आनंदान बोबाट मारा. आमेन.